योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. 2022च्या वेंचणुकेची धांवपळ सोंपतली सोमारा. उत्तर प्रदेशात वेंचणुकेचो निमणो टप्पो जातलो फाल्यां. आतां सगळ्यांची नदर टिकल्या 10 मार्चाच्या निकालाचेर. 8 आनी 9 मार्चाक बारीक पावस आनी गडगड. 10 तारखेक निकालाच्या दिसा हवामान उरतलें सुकें. ह्या दिसा खातीर गोंयकार रावल्यात उत्सूक. भारतात कोविडाच्या आंकड्यांनी उणाव जायत आसा. फाटल्या 24 वरांत 5476 नवे कोरोना रुग्ण सापडल्यात. जाल्यार 158 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 14 नवे दुयेंती सापडल्यात. जाल्यार एकल्याकूय मरण येवंक ना. फाटल्या म्हयन्यांत भारतांत कोविड केशींनी वेगान उणाव जाल्लो पळोवपाक मेळटा. जाका लागून देशांत पॉझिटिव्हिटी रेट आतां 1% सकयल देंवल्या. देशांत एक्टिव्ह केसींनी उणाव दिसून आयला. सध्या देशांत 59,442 एक्टिव्ह केशी आसात. आयज 158 मरणांची नोंद जाल्ल्यान मरप्यांचो आंकडो लेगीत कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा. फाटल्या 24 वरांत 5476 नवे दुयेंती. 24 वरांत 158 मरणांची नोंद. देशांत 59,442 एक्टिव्ह केशी. 178 कोटी वॅक्सिनेशन. जाल्यार गोंयांत चड प्रमाणांत केसींनी उणाव पळोवपाक मेळटा. काल पॉझिटिव्हिटी रेट 1% सकयल आसली. जाका लागून गोंय राज्य 10 मार्चाक जावपी मतमोजणेक पुराय तरेन सज्ज जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. शापोरा नुस्तेमारी जेटीचे खाजगीकरण करपाचो यत्न चल्ला असो आरोप नुस्तेकार, ग्रामस्थ, संस्था आनी सामाजीक कार्यकर्त्यांनी केला. CZMPत शापोरा दर्यादेगेर घरां दाखोवंक ना आनी ताची जेटी सागरमाला प्रकल्प आनी मुरगांव बंदराच्या क्षेत्रांत दाखयल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. शिवोले मतदारसंघा खातीर CZMPचो आराखडो लोकां मुखार दवरला. शापोरा हें नुस्तेमारी करपी ल्हान गांव शिवोले मतदारसंघांत येता. शापोरा दर्यादेगेर कसलीच लोकवस्ती ना अशें दाखोवन तांची घरां ह्या आराखड्यांतल्यान गायब आशिल्ल्याचें पळोवन थळाव्यांक धक्को बसला. CZMP जो प्लॅन आसा न्हू तो म्हाका दिसता हो सागरमालाच्या अंडर इट इज द वन पार्ट ऑफ सागरमाला. हो एक जो पार्ट आहा तो सागरमालाचो पार्ट आहा आनी त्या CZMPच्या अंडर जे प्रायवेट जे आसात प्रायवेट ऑथॉरिटीक हे लीज दिवंक सोदतात. आनी जर प्रायवेट मनशांक जर लीज दिले ही CZMP हो जे कोस्टल बेल्टाक जे लोक रहिवासी रावता तांकां भरपूर घातक आसतलो अशें म्हाका जाल्यार दिसून येता. आनी अक्षरशः हे फोटयलेत कशें दिसता जेन्ना CZMP जावं CRZ जितके जे प्लॅन जाले रिजनल प्लॅनाच्या उपरांत जितके प्लॅन जे जाले ते प्रत्यक्षान सरकारान हे लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आसले. जे स्थायी लोक आसा तांकां प्रत्यक्षान थ्रू विलेज वायज तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेवन हेचेर प्लॅन ते तयार करपाचे आसता. हे सरकारान म्हाका दिसता जावं विलेजीन करूंकूच ना. ह्यान पयलीं होच आराखडो जाहीर जाल्लो जातूंत गांवांत जेटी नाशिल्ली. आराखड्यांत मागीर दुरुस्ती केली आनी तातूंत शापोरा जेटी सागरमाला प्रकल्पा भितर आशिल्ल्याचें सांगलें असो आरोप थळाव्यांनी केला. मार्चाच्या मदल्या दिसांनी हो आराखडो पुराय जावपाचो भंय थळाव्या गांवच्या लोकांक आसा. ह्या आराखड्यांत सुदारणा जायना जाल्यार तांचें अस्तित्व धोक्यांत येतलें. तांणी CZMPत तांच्या सुचोवणे सयत GCZMAक पत्र बरयलां. हे प्लॅन प्रत्यक्षान पंचायतीन येवंक जाय. पंचायतीनसून ईच एंड एवरी इफेक्टेड एरिया पळय आसा तेंच्या पर्यंत पावूंक जाय आनी तांकां लोकांक घेवन कॉन्फिडन्सान ते कितें इफेक्ट जातलो तो सांगूंक जाय म्हणून सांगलें. तशेंच हांव मागता आतां की हें जालें तें जालें. तेंच्यांनी आतां रिसंटली तेंच्यांनी सांगलां बाय मिड ऑफ मार्च हो CZMP प्लॅन तेंच्यांनी सांगलां हे पळय एप्रुवल ऑफ कोस्टल प्लॅन लायकली टू बी मिड ऑफ मार्च. हो मिड ऑफ मार्च म्हणटा ते एप्रूव जातलो म्हणटा ते मिड ऑफ मार्च. म्हणून तरी हांव जो सरकार जातलो तेंचे कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता सगळे आमच्या गोंयकाराची जी कोस्टल बेल्ट जावं बाकी ज्यो एरियाज आसा हेतून अशें धरूं नाका जी कोस्टल बेल्टूच इफेक्ट जातले म्हणून. ज्यो तेंच्यांनी सागरमाला आतां तुका सांगता हे CZMPचेर तेंच्यांनी सागरमाला केल्ले आसा. सागरमालाक तेंच्यांनी रिवर कनेक्टेड केल्ले आसा. रिवर कनेक्टेड इट इज द वन पार्ट ऑफ CZMP सेम थिंग आहा. ते सागरमालाक रिवर कनेक्टेड करून ताका तेंच्यांनी
CZMP हो प्लॅन आहा तो कनेक्टेडूच आहा आनी तेचेर जे पळय आमकां आमी हेचेर एक एप्लिकेशन CRZाक दिल्लें, कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाक हें आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें पणजे. तेचेर आमी सांगलेलें हें मेन्शन केल्लें आमी सर्टन 76 तेचेर आमी पॉयंट्स घातलेले जे इफेक्ट जातले, हेचेर इफेक्ट जातले म्हणून लोकांक ते पयलीं ह्या प्लॅनाचेर हाडूंक जाय म्हणून. आमचो जो दर्याची एरिया आसा मॅप जो नक्षा आसा तेतून बदल जाला. सो त्या बदलाक लागून आमी सरपंचाक मेळ्ळी आनी आमी आमची जी हे आसा बायोडायवर्सिटीची जी कमिटी आसा त्या कमिटीचेर हांव मेंबर आसा. आमी सगळीं जाणां एकत्र जावन आमचे चेअरमॅन हांगा आसा मायकलजी, सगळीं जाणां एकत्र बसून आमी तो मॅप मागून घेतलो आनी आमी हॉलान बसून तेचेर स्टडी केली. तर आमच्या स्टडीक आमकां अशें दिसून येयलें की जी दर्याची एरिया आसा, दर्याची जी बॉर्डर आसा त्या मॅपान अशें मेन्शन केलां की लोक वस्ती हांगा ना. दर्याच्या एरियेत जी आमची घरां आसा थंय तेंच्यांनी त्या मॅपार अशें मेन्शन केलां की लोक वस्ती हांगा ना, हांगा प्लेन एरिया आसा. आनी दुसरो पॉयंट की हांगा 2 जेटी आसा, एक वागाथर जेटी दाखयल्ली तेंच्यांनी आनी ही एक जेटी दाखयल्ली. सो हेचेर आमी आवाज उठयलो आनी 2 पॉयंट आमी बरोवन घातले. काम करूंक ना ह्या गांवच्या लोकांनी हेचेर अशें ना. आमी 3-4 वर्सां पयलीं ह्यो इशू हाताळटा. बलभीम मालवणकर तेच्या फाटल्यान भरपूर धांवले. आतां पासून एका 6 म्हयन्या पयलीं आमी फॉर्म्स भरून ह्या लोकांचे हांगा वस्ती आसा हे सिद्ध करपाचे फॉर्म्स आमी गव्हर्मेंटा कडेन दिले. आनी जर आमचें कितें पावोंक ना अशें म्हणटा जाल्यार हांव एक सांगता, दुसरो मॅप येयलो, जेन्ना दुसरो नक्षा येयलो त्या नक्षान सरकारान 2 जेटी आसले थंय एक जेटी कॅन्सल करून एक जेटी दाखयली. सो जो आमी कितें प्रश्न हांगा मांडलेलो तो सरकारा कडेन पावलो, हेची पावती म्हाका मेळ्ळी. दुसरें सांगता, जर तेंच्यांनी जेटी दाखयली जाल्यार लोक वस्ती कित्याक दाखोवंक ना? आमी हांगा रावता म्हणून आमीच हे एप्लिकेशन घातलेलें न्हू, हांगा 2 जेटी ना एक जेटी आसा म्हणून. म्हणजे आमी मनशां हांगा रावता, म्हणजे हांगा मनशां रावना हे सरकार थंय कित्याक दाखोवंक सोदता? ह्यो केंद्र सरकार जो आसा हे कित्याक थंय दाखोवंक सोदता आनी हेचें उत्तर आमकां जाय आसा. At present, it is if this turns into a law, I cannot do anything. But if it doesn't come as a law, I can take up this matter up to Goa State Biodiversity Board. From there to NBA, which is a national board biodiversity authority, and ultimately, if required, we will approach the United Nations because India is being funded by United Nations under all these things. Government is not spending its money. It is given by the World Bank to Goa through the Western to safeguard our biodiversity. बॉडी व्हडली न्हू म्हणटा. अरे तू IAS ऑफिसर, कायद्यान तू शिकलेला, कितें शिकलेला? पंचायत बॉडी जर सर्वश्रेष्ठ न्हू जाल्यार गांवाक अधिकारूच ना कसलो उलोवपाक? गांवच्या लोकांक अधिकार आसता आनी गांवांच्या अधिकारांसून जे सरपंच जे कितें ठरयता ते सर्वश्रेष्ठ आसता. आनी हांगाले सरपंच पंच मेंबराक हांव विनंती करता, तुमी एकठांय जायात आनी हांगासून सगळ्या घडोवपाक तयारी करा म्हणून मागता. फक्त कॉर्पोरेटाचे जावन आसा, पयशाकारांचे जावन आसा, अडाणीचे आसा, अंबानीचे जावन आसा. हे आमकां नाका. आमकां आमचें जाय गव्हर्मेंट. आमचें सरकार म्हणटा ते बहुजन समाजाचे आनी प्रत्येक नागरिकाचे जावन आसा. जे बारीक लोक जे ह्या नुस्तेकाराचे किंवा ते शेतकारांचे जे कितें प्रश्न मांडटा न्हू ते आमकां सरकार जाय. आयज 10 तारखेक आमचें कावंटींग जातलें. लोकांनी कितें केलां ते कौल कितें ते कळटलो आमकां. ह्या कौलानुसार आमी फुडें वतले. जर तर सरकार हो जर आयकना जाल्यार आमी ह्या सरकाराचे सुद्दां निशेध करता, गव्हर्मेंटाचे, ह्या स्टेटाचे. आनी जे मोदी सरकारान जे कितें घालून दिला आमकां धडो, त्या धड्याचेर हांव निशेध करता. आनी फुडली कृती मोदी सरकार ठाण सांगून सोदता. गोंयकार उठ्ठलो, गोंयकार असो उठ्ठलो की तुमचे रक्ताचे पाणी करून दितलो. त्या खातीर मागता राज्यकर्ते सारखे राज्यकर्ते रावात. कारण बिझनेस आपली पोटां भरपाक तुमी राजकारण करूं नाका. तुमचें जर करपाचें आसा जाल्यार तुमकां हो देश विकपाक दिवचो ना. हो देश आमकां जावो, आमचें गोंय आमकां जाय, गोंयकारपण आमकां जाय. धन्यवाद. गोवा 365 खातीर शापोरच्यान संदीप तुयेकार. शेनवारा तिवरे गांवच्या श्री शांतादुर्गा देवीचो तशेंच हेर परिवार दैवतांचो पुनर्प्रतिश्ठापनेचो 15वो प्रतिश्ठापना वर्सुकी दीस श्री शांतादुर्गा देवस्थान समितीन मोठ्या दबाज्यान मनयलो. त्या निमतान भाविकांनी उपाट गर्दी करून देवीचे दर्शन घेवन तीर्थप्रसाद आनी महाप्रसादाचो लाभ घेतलो. तिवरे
तिवरे गांवचे दैवत श्री शांतादुर्गा तशेंच हेर परिवार दैवतांचे पुनप्रतिष्ठापनेचो दीस काल विविध कार्यक्रमां सयत पार पडलो. अंदूचो हो 15वो वर्सुकी दीस सुवाळो. तिवरेच्या श्री शांतादुर्गा देवीक नवे कवच आनी खडक अर्पण करून बिरेस्तारच्यान हो सुवाळो सुरू जाल्लो. हे कवच आनी खडक व्हडा मिरवणुकेन वाजत गाजत हाडले. एकूण सुवाळ्याची देवळाच्या पुरायेतान म्हायती दिली. शेल परिसरातल्या तिवरे गांवची ग्रामदेवता देवी शांतादुर्गा हिजें जे पोन्ने मंदिर आशिल्लें तेजो जीर्णोद्धार जावन 2008 सालान पुनर्प्रतिष्ठापना पूर्ण जाली आनी दर वर्सा ताजो वर्धापन दिन साजरो करता आसतना नवचंडीचो उत्सव जाता. हो उत्सव ह्या वर्सा शेनवारा 5 तारखेक सकाळी 7 वरां पासून कुंकुमार्चन आनी मागीर नवचंडी पूर्णाहुती अशा प्रकारे कार्यक्रम संपन्न जातलो. सांजच्या वेळार देवीची उत्सव मुर्तीची पालखी इतल्यान मिरवणूक जातली, रवळनाथाच्या देवळा पर्यंत वतली आनी मागीर ताजे उपरांत सांस्कृतीक कार्यक्रम जावन वर्धापन दिनाचो कार्यक्रम संपन्न जातलो. त्याच बरोबर आमच्या ह्या ग्रामदेवीचे जी उत्सव मुर्ती आसा तेचे सादारण 100-125 वर्सां पूर्वीचे अशे चांदीचे कवच जे आशिल्ले ताजो जीर्णोद्धार करून आज नवीन कवच हाडलेले आसा. त्या निमित्तान संप्रोक्षण विधी, शुद्धीकरण विधी सुसंपन्न जावन आयज हे जे नवीन कवच आनी खडग जे आसा हे देवीच्या चरणी रुजू जाल्ले आसा. ताजो शुद्धीकार विधी जाल्लो आसा. सकाळी फुडें मिरवणूक काडून ह्या नवीन कवचाचे देवळान आगमन करून त्या उपरांत ताचे शुद्धीकरण आनी संप्रोक्षण विधी जालो आनी आजचो हो कार्यक्रम संपन्न जालो. ह्या निमतान सकाळी श्री शांतादुर्गा देवीक आनी हेर परिवार दैवतांक पुरोहिताचे हातीन महाअभिषेक घातलो. गांवच्या सवाशिणींच्या हातीन देवीची कुकुम पुजा जाली. उपरांत दनपरां नवचंडी, आरत्यो, घाराणे जाले. लोकांनी महानिवेद्याचोय लाभ घेतलो. राती कडेन देवीची पालखेंतल्यान मिरवणूक काडून देवीक अर्पण केल्ल्या सामानाची पावणी गांवकारांनी केली. उपरांत 10 वरांचेर जाल्ल्या गौरी तनय कला संघ धोणशी नागेशी निर्मीत जावंय शेणलो मावड्या ह्या धमाल कॉमेडी कोंकणी नाटकान ल्हान व्हडांच्या पोटान हांसोन गुळो हाडलो आनी पळोवप्यांचें मनोरंजन केलें. पळयात ते कांय देखावे. गोवा 365 खातीर तिवरेच्यान श्वेता गांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आठ आणि 9 मार्चाक गोंयांत कांय कडेन पावसाचो शिवर जातलो जाल्यार कांय कडेन तो गडगड घालीत रकतलो. 7 तारखेक हवामान सुकें उरतलें. चडांत चड 36 आनी उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. हवामान खात्याचो अदमास. फुडल्या 24 वरांत तापमानान 1 डिग्री सेल्सियसान वाड जातली. आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळ्ळें, जे फाल्यांय दिसपाची शक्यताय आसा. हवामान बदलाची नुस्तेमारी करप्यांक कितें खाशेली शिटकावणी ना, पूण दर्यादेगेर 75 किलोमिटराच्या अंतरान वारो नेटान घोळपाचो आशिल्ल्यान नुस्तेमाऱ्यांनी बोटी दर्यांत घालच्यो न्हय अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. 8 आनी 9 तारखेक पावस पडपाची शक्यताय. फुडल्या 2 दिसांत चडावत तापमानांत वाड आनी त्या उपरांत उणाव. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 36 आनी 21 डिग्री सेल्सियस. 6 आनी 7 तारखेक सुकें वातावरण. आयज मळब नितळ. फाल्यां फांतोडेर कांय कडेन दव आनी धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. गोवा के ऊपर पिछले 3 दिनों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, डे टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर, वो 3 से 4 डिग्री अबव नॉर्मल रहा और इसको अप्रिशिएबली नॉर्मल कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. तो प्रिसाइसली स्पीकिंग फ्रॉम 3rd मार्च ऑनवर्ड्स 3, 4 and 5 3 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से भी ऊपर रहा. और अगर आप IMD के फोरकास्ट को फॉलो करते थे तो यू वुड सी दैट IMD हैड ऑलरेडी फोरकास्टेड कि 3rd मार्च से फॉर अराउंड 3 days मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहने वाला है. और आज से यानी कि फ्रॉम अराउंड 6th मार्च अ स्लाइट फॉल यानी कि अराउंड 1 to 2 डिग्री सेल्सियस के फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे गोवा के ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर में. जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पणजी में कल था 36.1 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर और आज वो करीब 34 और 35 के आसपास हो सकता है. और सिमिलरली द सेम सिचुएशन विल कंटिन्यू फॉर अराउंड 4 to 5 days. और मिनिमम टेम्परेचर जो है उसी टाइम पे अभी जो है एग्जाम्पल हम पणजी का ले के तो 21 डिग्री है आज का मिनिमम टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल से ऑलमोस्ट 1 डिग्री कम है. आने वाले 2 दिनों में ये जो मिनिमम टेम्परेचर है गोवा के ऊपर कुछ अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास ग्रेजुअली बढ़ने वाले हैं आने वाले 2 दिनों में. और उसके बाद 2 दिन के बाद थोड़ा सा ग्रेजुअल फॉल मिनिमम टेम्परेचर में हो सकता है. और आज के दिन का अगर सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम के बारे में हम देखेंगे
तो आप जैसे ये सैटेलाइट इमेज में दे सकते हैं, इन लास्ट आवर डिस्कशंस वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिप्रेशन ओवर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। तो वो डिप्रेशन जो था 4 दिन पहले, दैट गॉट इंटेंसिफाइड इनटू अ डीप डिप्रेशन, और उसके बाद अभी वो वापस वीकनिंग स्टेज में है। नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, दैट इज़ लोअर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, और आने वाले 24 आवर्स में भी इसका वीकनिंग होने वाला है, एंड दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु इन द 24 आवर्स विथ फर्दर वीकनिंग। तो जैसे पिछली बार भी डिस्कस किया गया था, इस सिस्टम से गोवा के ऊपर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सीवियर वेदर। ओनली थिंग इज द फिशरमैन who are entering to these areas, they are want that fishermen should not move into this coastal Tamil Nadu or Sri Lanka Tamil Nadu coast area. अभी आने वाले दिनों की वेदर के बारे में बोलेंगे तो इट्स अ कॉमन फीचर दैट कि समर सीजन में, नहीं तो प्री मानसून सीजन में लाइट रेनफॉल और थंडर शावर्स गोवा के ऊपर होता है, दैट्स अ नॉर्मल फीचर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस टू अलाइन इन द सेम फॉर्म इन द मंथ ऑफ मार्च फ्रॉम अराउंड 8th March, यानी कि फ्रॉम डे 3 if you are counting from today, on day 3, 4 and 5 यानी कि 8th March, 9th March और 10th March को we are expecting some light rainfall or thunder shower activity over Goa, both districts of Goa, North and South Goa district, क्योंकि उस 3 दिनों में there is possibility of moisture incursion over Goa in different levels of lower and middle atmosphere. So there could be clouding in the afternoon and leading to thunderstorm formation, thunderstorm cloud formation, और उसके साथ लाइट रेनफॉल गोवा के ऊपर होने के चांसेस हैं। और क्लाउडिंग जो है इट इज़ लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आफ्टरनून इटसेल्फ, आफ्टरनून क्लाउडिंग के चांसेस हैं, और इसी के कारण क्लाउडिंग जब अर्ली मॉर्निंग में भी रहेगा तो उसी के कारण मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द राइजिंग साइड। और इसको देखते हुए, ये सिचुएशन को देखते हुए IMD हैज़ इश्यूड अ वार्निंग, वेदर वार्निंग फॉर गोवा इन द कमिंग डेज। डे 1 and 2 यानी कि 6th and 7th March को देर इज़ नो वार्निंग, इट्स इन द ग्रे कलर, बट डे 3 and 4 यानी कि 8th March और 9th March को वी आर एक्सपेक्टिंग थंडर शावर एक्टिविटी ओवर गोवा। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात। कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी। मेळया परत पळोवपाक गोवा 365। देव बरें करूं।